नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. भारत मॉरिशस देशामधल्या इश्टागतीक नवे बळगे मेळटले. नवनियुक्त पंतप्रधान नवीन चंद्र रामगुलाम हांचे वांगडा चर्चा केले उपरांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी उक्तायलें मत. लोकसभा आणि राज्यसभा सभाघरांत विरोधकांचो बोवाळ सुरूच. लोकसभेचे 2 फावटी कामकाज जालें तहकूब. उपरांत दोनूय सभाघरांनी अदमासपत्रकाचेर सुरू जाली चर्चा. केंद्र सरकारान मानून घेतिल्लें 2026 ते 27 अदमासपत्रक गोंया खातीर लाभदायक. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी अर्थतज्ञां कडेन भासाभास केल्या उपरांत उक्तायलें मत. 13 ते 17 फेब्रुवारी मजगती गोंयांत जावपी कार्निवल महोत्सवाचो कर्टन रेजर जालो पुरवरे. किंग मोमोची भुमिका करतले सॅड्रिक डिकॉस्टा जीटीडीसीच्या पत्रकार परिशदेंत दिल्या म्हायती. भारत आणि पाकिस्तानामधलो T20 विश्वचषक क्रिकेट सामनो खेळपाचो पाकिस्तान क्रिकेट मंडळान घेतला निर्णय. 15 फेब्रुवारी कोलंबोत जातली लढत. पळोवया खबरो विस्तारान. भारत मॉरिशस ह्या दोनूय देशांमधल्या इश्टागतीक नवे बळगे मेळटले असो विश्वास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी उक्तायला. हिंद महासागर देशांतल्या एका लागींचो इश्ट आशिल्ल्या मॉरिशसा वांगडा द्विपक्षीय संबंद घटमूट करपा खातीर प्रधानमंत्र्यांनी म्हत्वाचें पावल उखल्लां. प्रधानमंत्री मोदी हांणी मॉरिशसचे नवनियुक्त पंतप्रधान डॉ. नवीन चंद्र रामगुलाम हांचे वांगडा दूरध्वनी वेल्यान संपर्क साधून वेगवेगळ्या विशयांचेर चर्चा केली. हिंद महासागर वाठारांत शांतताय आनी स्थिरताय राखपा खातीर दोनूय देशांनी एकचारान काम करचें अशें आवाहन प्रधानमंत्री मोदी हांणी आपल्या उलोवपांत केलें. फुडल्या सप्तकांत भारतांत जावपी AI इम्पॅक्ट समीट ह्या परिशदे खातीर प्रधानमंत्री मोदी हांणी डॉ. रामगुलाम हांकां निमंत्रण दिलां. ह्या संवादाची म्हायती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी समाज माध्यमां वयल्यान दिल्या. भारत आणि सेशल्स देशांमदी नातेसंबंद विश्वास आणि सन्मान हाचेर निंबून आसा. दोनूय देशांचो लोकशाय मुल्यांचेर खर विश्वास आसा अशें राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी म्हळां. सध्या भारत भेटेर आयिल्ल्या सेशल्सचे राष्ट्राध्यक्ष पॅट्रिक हर्मिनी हांच्या सन्माना खातीर काल रातीं राष्ट्रपती भवनांत आयोजीत खासा कार्यावळी मजगतीं राष्ट्रपती मुर्मू उलयताल्यो. हिंद महासागरान जोडिल्ले भारत आनी सेशल्स हे एकमेकांचे सैमीक भागीदार आसात. सेशल्साची सुरक्षा, उदरगतीच्यो गरजो, पायाभूत सुविधा, व्यापार, शिक्षण आणि संरक्षण ह्या सारकेल्या मळांचेर भारत सदांच सेशल्स देशाक सहकार्य करूंक तयार आसा अशी गवाय राष्ट्रपतींनी ह्या वेळार दिली. दोनूय देशांच्या राजनैतीक संबंदांक 50 वर्सां पुराय जातात. ते फाटभुंयेर डॉ. हर्मिनी हांची ही भेट महत्वाची आसा. ह्या भारत भेटी मजगतीं डॉ. हर्मिनी हांणी उपराष्ट्रपती CP राधाकृष्णन हांची लेगीत भेट घेतली. केंद्रीय अदमासपत्रकावेल्या चर्चे पयलींच वेगवेगळ्या मुद्द्यावेल्यान विरोधी वांगड्यांनी आक्रमक पवित्रो घेतिल्ल्या कारणान लोकसभेचें कामकाज आयज सेगीत 2 फावटी तहकूब करचें पडलें. संसदेच्या दोनूय सभाघरांत जोरदार घोशणाबाजी करून विरोधी वांगड्यांनी बोवाळ करून कामकाज आडावन धरपाचो यत्न केल्या कारणान 2 फावटी कामकाज तहकूब करचें पडलें. सकाळीं 11 वरांचेर सभाघराचें कामकाज सुरू जातकच काँग्रेस, समाजवादी पक्ष आनी तृणमूल काँग्रेसीच्या खासदारांनी अवद्यांत देऊन गोंधळ घालपाचो यत्न केलो. प्रश्नवराचो काळ सुरूच दवरिल्लो. मात बोवाळ कायम उरिल्ल्यान पयलीं 12 वरां मेरेन आनी उपरांत परतून 3 वरां मेरेन कामकाज तहकूब करचें पडलें. ह्या वेळार संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू हांणी विरोधी पक्ष चर्चा करपाक तयार आसतना काँग्रेस अदमासपत्रकाचे चर्चेंत आडमेळ हाडटा असो आरोप केलो. बजट का समय है. मेरा अनुरोध है कि आज बजट पे चर्चा कीजिए. हम लोग कल भी कांग्रेस वाले से हाथ जोड़ के मैंने कहा है कि बजट का डिस्कशन शुरू हो चुके हैं. नाम भी पुकारे हैं. शशि थरूर जी का नाम पुकार चुका है. वो अपना बजट स्पीच को शुरू करने से सारा सदस्य अलग अलग पार्टी के जितने मेंबर्स सबने अपना नाम दे चुके हैं. उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्पीकर समाजवादी पार्टी के, तृणमूल कांग्रेस के, DMK के उनके नेता भी बोलने के तैयार है. कांग्रेस ही अपना बात शुरू नहीं करते हैं.
विरोधकाकडल्यान सेगीत संसदेचें कामकाज आडोवपाचो यत्न जाता हे संसदीय शिस्तीचें उल्लंघन आसा असो आरोप करत भारतीय जनता पक्षाच्या बायलां खासदारांनी लोकसभा अध्यक्षांक चीट बरयल्या. हे चिटयेंत विरोधकांच्या सेगीत जावपी घोशणाबाजी आनी बोवाळा आड खर कारवाय करपाची मागणी केल्या. संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू हांणी हे संदर्भात प्रतिक्रिया उक्तावन विरोधकांच्या वर्तनाचेर खर उतरांनी टिका केल्या. संसदेचें कामकाज सुरळीतपणान चलचें, लोकशाय प्रक्रियेक बादो येवचो न्हय हाची जतनाय अध्यक्षांनी घेवची अशी मागणी बायलां खासदारांनी केल्ल्याचें मंत्री रिजिजू हांणी सांगलें. बहुत गुस्से में है, बहुत आक्रोशित है, क्योंकि कांग्रेस एमपीज ने जो टेबल में चढ़ने के बाद जो हरकतें की हैं और कांग्रेस के जो महिला सांसदों ने इस तक ट्रेजरी बेंच में आकर के जहां हम लोग बैठते हैं प्रधानमंत्री का सीट को भी पार करके यहां दूसरे रो तक चले गए, तो बीजेपी के जो महिला एमपीज थे वो बहुत गुस्से में आगे आ रहे थे. सबका अपने अपने जगह में मना कर दिया. हम लोगों ने सारा महिला सांसदों को कहा कि ये कांग्रेस का बिहेवियर ठीक नहीं है, मगर हम लोग संयम से काम करना चाहिए. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणाखाला भारतान अक्षय उर्जा वाठारात ऐतिहासीक प्रगती केल्या अशी माहिती केंद्रीय नवीन आणि नाविनीकरणीय उर्जा मंत्री प्रल्हाद जोशी हांणी आयज राज्यसभेत दिली. अक्षय उर्जेची तांक 81 गिगावॅटा वेल्यान 272 गिगावॅट मेरेन पाविल्ल्याची माहिती तांणी जापेत दिली. राज्यसभेत आयज ग्रीन हायड्रोजन आनी पीएम कुसुम येवजणे वेल्या प्रश्नाक मंत्री जोशी जाप दिताले. मोदी सरकारान सौर उर्जेची गरज वेळेत वळखून ताचो लाव गरीबांतल्या गरीब मनशां मेरेन पावयला अशें सांगून विरोधकांक सुर्या परस तांच्या पुताचीच अदीक काळजी आसली असो तोमणो तांणी ह्या वेळार मारलो. अक्षय उर्जा उत्पादनाच्या वाठारांत संवसारीक पावंड्यार भारतान तिसरी सुवात घेतल्या अशें लेगीत मंत्री जोशी हांणी आपल्या जापेत सांगलें. हमारे बजट में माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में वित्त मंत्री जी ने जो इसके अलॉकेशन किया है, दैट इज व्हाई इंडिया इज बिकम ओवरऑल थर्ड इन सोलर एंड फोर्थ इन ओवरऑल रिन्यूएबल एनर्जी इन द एंटायर वर्ल्ड. सर, दिस इज द ग्रेटेस्ट सक्सेस स्टोरी व्हिच वी कैन शोकेस, नॉट एज ओनली द प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ हैज सेड, व्हाटएवर भारत ने जो अचीव किया है सिर्फ मोदी जी का ही अचीवमेंट नहीं है, कम से कम ये भारत का अचीवमेंट करके हमको मान के चलना है मोदी जी के नेतृत्व में जो हुआ है. संसदेचे हे सत्र भोव महत्वाचें आसा. राष्ट्रपतींचें भाशण, महत्वाच्यो चर्चा ह्या गजालींचेर लक्ष केंद्रीत करप गरजेचें. मात राहुल गांधीक कसलीच चर्चा करपाची गरज भासना. राहुल गांधी मनात येता तसो आपलो पक्ष चलयता आनी जी विधानां आपूण करता तातूंत कांयच तथ्य लेगीत ना अशें सांगत राहुल गांधीच्या उलोवपाचेर भाजपाचे राष्ट्रीय फुडारी रविशंकर प्रसाद हांणी टिका केली. संसद का ये सत्र बहुत महत्वपूर्ण होता है. राष्ट्रपति का अभिभाषण, बजट पे चर्चा, कई सांसद चाहते हैं, विपक्ष के भी चाहते हैं चर्चा हो, हम भी सुनना चाहते हैं, लेकिन राहुल गांधी लगता है बिल्कुल चर्चा नहीं चाहते हैं. देखिए, मुझे एक ही बात कहनी है, राहुल गांधी अपनी मन मर्जी से अपनी पार्टी को चलाएं और डुबाएं. आज भी जिला परिषद के चुनाव के नतीजा है ना महाराष्ट्र में जी, सफाया हो गया ना उनका, लेकिन संसद नियमों से चलेगा, परंपराओं से चलेगा. इसलिए कोई किताब निकली नहीं निकली, उसका सोर्स क्या है, ऑथेंटिकेट नहीं है, तो इस तरह के बेबुनियाद और अनऑथेंटिकेटेड चीजों को उठाना और उस पर संसद पर फिर डिरेल करना, ये क्या है? ठीक, आप अपनी बात बोलिए, खूब आलोचना करिए, हम कहाँ कर रहे हैं, इसका ध्यान रखना चाहिए. खबरापत्रांत घेऊया एक ल्हानसो विसो. हाँ सर, तेरे मेरे सारे रिश्ते खत्म. रह तू अपनी इस भगोड़ी बेटी के साथ. हम इंदु दीदी को भी लेकर जाएंगे ना? नहीं बेटा, तू और मैं कर चलेंगे. लेकिन बापू, तुझे भी अपनी माँ और अपनी बहन के साथ यहाँ रहना है तो तू रह, मैं अकेला रह लूंगा.
हिमाचल से ओलंपिक तक का सफर सोमवार से शुक्रवार शाम 7:30 बजे, पुनः प्रसारण सुबह 9:30 बजे डीडी नेशनल पर। रावण चाहे कितनी ही बड़ी सेना लेकर के आया हो, ये पापी अब जीवित नहीं बचेंगे। रक्ष सैनिकों, वो घड़ी आ गई है जब तुम्हें अपने पराक्रम से इस पूरे संसार को दिखा देना है कि हम राक्षसों की शक्ति के समक्ष कोई नहीं टिक सकता। राक्षवीरों, आक्रमण। काक भुशुंडी रामायण सोमवार से शुक्रवार शाम 7 बजे, पुनः प्रसारण सुबह 9 बजे डीडी नेशनल पर। विसा उपरांत तुमकां येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो। 2026-27 अर्थीक वर्सा खातीर संसदेंत मानून घेतिल्लें विकसीत भारत वर्सुकी अदमासपत्रक गोंया खातीर लाभदायक आसा अशें मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी सांगलें। गोंयचे अर्थीक मळावेले तज्ञ आनी समाज माध्यम मळावेले कांय प्रतिनिधी हांचे वांगडा मुखेलमंत्र्यांनी अदमासपत्रका विशीं चर्चा केली। ह्या वेळार भाजपाचे राष्ट्रीय म्हणयारे आनी अर्थविशयक तज्ञ गोपाळ कृष्ण अगरवाल आनी भाजप प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक हे लेगीत हजर आशिल्ले। आम्ही सातत्यात पळयता की इन्फ्रास्ट्रक्चर इट इज फॉर द कॅपिटल एक्सपेंडिचर वीच इज द ग्रोथ इंजीन ऑफ अवर कंट्री। तुम्ही जर पळयशात जाल्यार फाटल्या 10 वर्साच्या कार्यकाळात ज्या पद्धतीचे कॅपिटल इन्फ्रास्ट्रक्चराक पयशे स्पेंड केल्या आज पर्यंत केन्नाच पळोवंकूच नासतलें कोणी। इट इज नॉट ओनली इन द गोवा फ्रॉम द कन्याकुमारी टू द कश्मीर पर्यंत इट इज ऑलमोस्ट ऑल टायप ऑफ इन्फ्रास्ट्रक्चर। इट इज नॉट ओनली द रोड एंड ब्रिजीस बट ऑल्दो देर इज एन एअरपोर्ट डबल जाले। तुम्ही काढून पळयात देर इज ओनली इनिशियली 75 एअरपोर्ट आशिल्ले पुराय देशात, आतां देर इज मोर दॅन 150 एअरपोर्ट्स, म्हणजे केदी व्हडली एअर कनेक्टिविटी वाडयल्या। देर इज एन आमी म्हणटा तशें ऑल इन रेल्वे सेक्टर्स केदो व्हडलो बदल रेल्वे सेक्टरान जालो। मेडिकल कॉलेजीस डबल जाल्यो। इन ईच एंड एवरी डिस्ट्रिक्ट देर शूड बी द मेडिकल कॉलेज। दीस इज एन एम ऑफ द हॉनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी। म्हणून म्हटल्यार इट इज एन मेजर फोकस जर कितूर आसत जाल्यार तो इन्फ्रास्ट्रक्चरान आसा आनी कॅपिटल एक्सपेंडिचरान आसा। संसदेंत मानून घेतिल्ल्या केंद्रीय अदमासपत्रक 2026 ते 2027 फाटभुंयेर पणजेंत आयज भारतीय जनता पक्षाचे वतीन खासा पत्रकार परिशद आयोजीत केल्ली। ह्या वेळार पक्षाचे राष्ट्रीय प्रवक्ते गोपाळ कृष्ण अगरवाल आनी भाजप प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक हांणी अदमासपत्रका विशीं म्हायती दिली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या दूरदृश्टीचे पडसाद ह्या अदमासपत्रकांत पडटात आनी ताचो लाव देशाच्या सर्वांगीण उदरगती खातीर जातलो असो हावेस ह्या वेळार तांणी उक्तायलो। जीवनावश्यक वखदांचे दर उणे करून आयुष वैजकी वाठारा खातीर अदीक निधीचो तजवीज करप, गोंयच्या उदरगती खातीर 1405 कोटी रुपयाची तजवीज करप, खाजन शेती खातीर येवजण्यो आंखप ह्या सारकेल्या गजालींक लागून गोंयचे उदरगतीक आनीक नेट मेळटलो अशेंय ह्या पत्रकार परिशदेंत तांणी सांगलें। This is the 11th budget that Bharatiya Janata Party has presented, and in every budget there was a particular focus. There were big initiatives that took place in every budget, but when we talk to the people, those people who can use, who get benefited out of that budget proposals or provisions or government policies, etc. This is a policy statement of the government. It's a vision document, though it contains only an years of expenditure and revenue collection, but it has also a lot of policy statement in it. 2014 ते 2026 या येद्या व्हडल्या कालखंडान भितर भारतीय जनता पार्टीच्या माननीय नरेंद्र मोदीजी आसतले किंवा निर्मला सीतारामन जी आसतले तो पर्यंत हांच्यांनी बजेट प्रेजेंट करतना देशाचे चित्र केदे व्हडलें फुडें वतलें, देश कसो आर्थीक हातूंत भितर सुबत्ता आसतली आनी त्याच बरोबर विश्वगुरू जावपाची जे आमच्या वाटचालीक भितर आमकां कसो एक वाट मेळटली हें दाखोवपाचो प्रयत्न आसा। पक्ष म्हणून आमकां अभिमान आसा की आमकां अशें एक व्यक्तिमत्व ह्या भितर लागला, तांच्यांनी सखोल प्रत्येक स्तराचेर बारीकसाणेन विचार करून ह्या बजेटाची मांडावळ केल्ली आसा। 13 ते 17 फेब्रुवारी मजगती गोंयांत जावपी वर्सुकी कार्निवल महोत्सवाचो कट एंड रेजर परवरे जातलो अशी माहिती गोवा राज्य पर्यटन विकास महामंडळाचे वेवस्थापकीय संचालक कुलदीप आरोलकर हांणी आयज पत्रकार परिशदेंत दिली। ह्या वेळार ओनूची किंग मोमोची भुमिका करपी सेड्रिक डिकॉस्टा हांच्या नांवाची घोशणा तांणी केली। कार्निवल 2026
will be organized by the Department of Tourism from the 13th to the 17th of February 2026. We will have the curtain raiser in Porvorim on Friday, the 13th of February 2026, followed by in Panjim on 14th Feb on a Saturday, 15th Feb Margao Sunday, and 16th Feb Vasco Monday, and the last parade will be held on two locations in Mapsa and Morjim on Tuesday, 17th February 2026. In all, the total prize money for this year is around 48 lakhs. The total infra amount is 1.04 crores for all the centers put together, and the total amount which will come to 1.53 CR. राज्याच्या पर्यटन मळार महत्वाची कार्यावळ आशिल्लो कार्निवल महोत्सव 13 फेब्रुवारी सावन गोंयांत वेगवेगळ्या शारांनी आयोजीत जातलो. ह्या महोत्सवात किंग मोमोची भूमिका करपी सॅड्रिक डिकुस्टा हांणी अंदूच्या महोत्सवा विशीं खाशेलेपण आयच्या पत्रकार परिशदेंत प्रसार माध्यमां कडेन स्पश्ट केलें. Roaming with the Gumot, which is also the traditional Goan music instrument of Carnival. Once Carnival starts, we'll hear the Gumot more and more. I've also imbibed the Kunbi Kapod in the outfit for the first time. If you see the stripes on my gown, this is done by my designer, Mrs. Varma Dimelo, who's here. And this is for the first time I'm supporting as King Momo the traditional Kunbi Kapod of the core Goinkars, मूळ गोंयकार आमचे आसा तांचे कापड हे आनी तेका आमी वयर एक मान दिवपाचो थरयला हे फावटी. भारत सरकाराच्या घर मंत्रालयाच्या समन्वयान नागरी संरक्षण क्षमता ह्या 7 दिसांच्या प्रशिक्षण शिबिराचे आयोजन वाळपयच्या पुलीस प्रशिक्षण शाळेत केल्ले. ताचो समारोप सुवाळो जालो. ह्या वेळार होमगार्डाच्यो डेप्युटी कमांडंट आनी डेप्युटी डायरेक्टर श्रीमती एजिल्डा डिसुजा, सिव्हिल डिफेन्स अधिकारी शर्मिला जुजाड, संकश्ट व्यवस्थापन तज्ञ नितीन नाईक, ओंकार गुप्ता, उजो पालोवपी अधिकारी संतोष गांवस, नागरी संरक्षण वॉर्डन ॲडव्होकेट हर्षा नाईक, रुपेश पर्वतकर, विजयकुमार सुर्लकर, राजन जोरे, श्रीमती दिलशाद, शशांक फडते हे हजर आशिल्ले. ह्या 7 दिसांच्या प्रशिक्षण कार्यावळीत संकश्ट व्यवस्थापन, उजो पालोवपी आनी संकश्ट नियंत्रण आनी संकश्टकालीन नियोजन हे विशीं 24 वांगड्यांक प्रशिक्षण दिलें. होमगार्डाच्यो डेप्युटी कमांडंट जनरल श्रीमती एजिल्डा डिसुजा आनी शर्मिली जुजाड हांच्या हस्तुकीं प्रशिक्षणार्थ्यांक प्रमाणपत्राचें वांटप जालें. एजिल्डा डिसुजा हांणी ह्या प्रशिक्षण कार्यावळी विशीं अदीक म्हायती दिली. Training will empower you to serve the society better, to rescue people, and whenever there are disasters, I hope you are all ready to go as first responders, whether it's a fire disaster, cyclone disaster, landslide, or any other natural calamities, or even if for war, the civil defense are the first responders who help the country in rescue, evacuation, and also first aid, helping the doctors, managing the deceased, and in all aspects civil defense play a very crucial role. I am very thankful to the principal PTS for hosting this workshop. Also thankful for all the instructors and master trainers and each and every civil defense volunteer who ordered present here today. Because without you, this training would not be a success. वाळपयच्या पुलीस प्रशिक्षण शाळेचे पुलीस अधीक्षक संतोष देसाय हांणी ह्या प्रशिक्षण शिबिराक मार्गदर्शन केलें. तांणी नागरी संरक्षण सेवांचें महत्व आनी निस्वार्थ सेवेची भावना प्रशिक्षणार्थ्यांक समजावन सांगली. 7 दिसांचो कॅपॅसिटी बिल्डिंग फॉर सिव्हिल डिफेन्स हो प्रोग्राम आमच्या पुलीस ट्रेनिंग स्कूल वाळपय चालू आसा. हेतून भितर 24 जाण व्हॉलंटियर आसा आनी ते हिंगा घेता. त्या निमित्तान आज हांव त्या सगळे व्हॉलंटियरांक हांव मेळपाक गेल्लो. तेमकां हांवें तेंचे फुड्यान हांव उलयलो, तेंचे कडच्यान तांकां विचारून घेतलें आनी इतलें डिस्कशन बरें जालें की तेमी ते फिल्डांत ते आमच्या पुलिसां बरोबर तशेंच आमचे बाकीचे ट्रॅफिक स्टाफ जावं बाकी आमचे पुलीस स्टेशनाचे आमचे स्टाफ जावं ताचे बरोबर ते खाण्याक खाण लावन काम करता. ही खरी वाखणपाची अशी हें आसा, कारण की ते पुलिसांक
सगळी फील्ड ड्युटी आधार करता. या प्रशिक्षण शिबिरात वांटेकार जाल्ल्या एका विद्यार्थी प्रतिनिधींनी आपलो अणभव कथन केलो. So it was a 7 days civil defense camp, capacity building. So here we learned about the fire extinguishers, different type of fire extinguishers, how to prevent, then take precautions. Then we had mock drills about life-saving techniques. I attended this capacity building training camp at PTS Valkoi for 7 days, and it was extremely good, you have to say, because we got to learn a lot of things. Apart from the normal theory, we had practical sessions also, and it was mostly regarding fire, rescue, wireless, using of how the wireless radios and everything, casualties, how if any mass accidents happen, how to handle them, and lot of things like that they taught us, and then it was too good. Usually most of the civilians doesn't know what to do, and if anything happens, the police, ambulance, it takes some time for them to reach. घेऊया एक लहानसं विसर. मैं नहीं रहूंगा यहाँ. सुन लीजिए आप लोग, सुन लीजिए आप लोग, मैं नहीं रहूंगा यहाँ. प्लीज मेरे लिए एक पैकेट सिगरेट और उसके लिए एक शराब की बोतल लेके आई है. मैं आपको मालामाल कर दूंगा इन 30 दिनों के बाद. आपको ये वॉचमैन की नौकरी नहीं करनी पड़ेगी. इतना पैसा दूंगा मैं आपको. सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे, पुनः प्रसारण सुबह 10 बजे डीडी नेशनल पर. तुम्हारी वजह से आज मेरी बहन की क्या हालत है. 6 दिन रह गए तुम्हारे कंपटीशन के लिए. हमारा सबसे पहला प्यार स्विमिंग है. वापस आ जाओ माई. अनिका, तुम्हारे लिए भी ऐसा एक गाउन रखा हुआ है तुम्हारे रूम में. हमारे घर की लड़कियां ऐसे कपड़े नहीं पहनती. मैं आपके बेटे से शादी नहीं करूंगी. गॉट इट, मिस्टर देवचंदेल. हिमाचल से ओलंपिक तक का सफर सोमवार से शुक्रवार शाम 7:30 बजे, पुनः प्रसारण सुबह 9:30 बजे डीडी नेशनल पर. विसा उपरांत तुमकां येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो. राज्यसभेचे खासदार सदानंद शेट तानावडे हांणी आयज गोंय आनी देशाच्या उदरगती संदर्भात अतारांकीत प्रश्नावरवीं प्रश्न उपस्थित करून वेगवेगळ्या विशया कडेन सरकाराचें लक्ष वेधलें. तातूंत जलशक्ती मंत्रालय, घर निर्माण आनी नागरी वेव्हार मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, अन्न प्रक्रिया उद्देग आनी इलेक्ट्रॉनिक्स आनी माहिती तंत्रज्ञान ह्या खात्यांचो आस्पाव आसा. ह्या लेखी प्रश्नाचेर संबंदीत खात्यांनी लेखी जाप दिल्या. मजगतीं संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांची राज्याचे येरादारी मंत्री मोविन गुदिनो आनी राज्यसभा वांगडी सदानंद शेट तानावडे हांणी मंत्री राजनाथ सिंग हांची भेट घेवन वेगवेगळ्या विशयांचेर चर्चा केली. दाबोळी विमानतळाची कनेक्टिव्हिटी, पर्यटन आनी रोजगार ह्या सारकेल्या विशयांचेर गोंयच्या फुडाऱ्यांनी केंद्रीय मंत्र्या वांगडा संवाद साधलो. भारत आनी अमेरिका ह्या देशांमदीं येता त्या कांय सप्तकांत अंतरीम व्यापार कबलातीक निमाणें स्वरूप मेळपाची शक्यताय आसा. व्हायट हावसान जारी केल्ल्या म्हायती पत्रका प्रमाण ही कबलात दोनूय देशांमदीं द्विपक्षीय व्यापार कबलातीचो मार्ग मेकळो करपी आसतलो आनी कामगार आनी उद्देगा खातीर लाभदायक थारतलो. भारता कडल्यान अमेरिकी उद्देगीक उत्पादनां वेल्या आयात शुल्कात व्हड प्रमाणात उणाव, अमेरिके कडल्यान उर्जा, तंत्रज्ञान आनी कोळसो वाठारांत $500 अब्ज उत्पादनां खरेदी करपाक भारताची तयारी तशेंच डिजिटल सेवा वेले कर आनी पुरवण साखळेंतले आडमेळे पयस करपा खातीर दोनूय देशांत जाल्ले एकमत ही ह्या कबलातींतली ठळक मुद्दे आसात. सायबर फटवणुकीक आळाबंद घालपा खातीर नवी दिल्लीत 2 दिसांच्या राष्ट्रीय परिशदेचें आयोजन केलां. ह्या म्हत्वपूर्ण परिशदेचें उक्तावण आयज केंद्रीय घर आनी सहकारिता मंत्री अमित शाह हांचे हस्तुकीं जालें. ह्या कार्यावळींत मंत्री अमित शाह हांणी सीबीआयच्या नव्या सायबर गुन्यांव फाट्याचें उक्तावण केलें. तांचे हस्तुकीं भारतीय सायबर गुन्यांव समन्वय केंद्राचो S4C डॅशबोर्ड लेगीत लोकार्पीत केलो. ह्या माध्यमांतल्यान सायबर गुन्यांवा आडच्यो कारवायो अदीक प्रभावी आनी तंत्रज्ञान आधारीत जातल्यो. ह्या परिशदेक देशांत वाडत आशिल्ले सायबर फटवणुकीचे प्रकार, नवे सायबर धोके, कागाळींची ताकतिकेन नोंद, सायबर फटवणुकींतल्यान चोरयेक गेल्ले पयशे रियल टायम ट्रॅक करप, पुरावे सुरक्षीत दवरप तशेंच पिडेस्तांक मजत दिवप ह्या मुद्द्याचेर चर्चा जातली. ह्या राष्ट्रीय परिशदेक केंद्र सरकाराचे प्रतिनिधी, वेगवेगळ्यो बँको
RBI, फिनटेक कंपन्यो, दूरसंचार, सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्म तशेंच सायबर सुरक्षा वाठारांतले तज्ञ हजर आसात. ह्या परिशदेक मंत्री अमित शाह हांणी मार्गदर्शन केलें. डिजिटल इंडिया की ये यात्रा जो है भारत की, इसको हमने समझना पड़ेगा. 11 साल पहले 25 करोड़ इंटरनेट के उपभोक्ता थे. आज हम 100 करोड़ पार कर गए. ब्रॉडबैंड कनेक्शन वो भी 100 करोड़ की वृद्धि के साथ 16 गुना वृद्धि के साथ 100 करोड़ पार कर दें. और चूंकि 1 GB डेटा का मूल्य 97% कम हुआ है, तो कनेक्शन तो बड़े ही बड़े हैं, इसका उपयोग भी बहुत बढ़ गया है. अब जहां तक एडमिनिस्ट्रेशन का सवाल है, 11 साल पहले 546 पंचायतें भारत नेट परियोजना से जुड़ी थी और आज 2 लाख से अधिक पंचायतें भारत नेट परियोजना से जुड़ चुकी हैं. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्यो फुडारी सुनेत्रा अजित पवार हांणी आयज मुंबयत सचिवालयांत महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री म्हूण औपचारीक भार स्विकारलो. कांय दिसा पयलीं अजित पवार हांच्या अपघाती मरणा उपरांत रित्या जाल्ल्या पदाचेर तांची नियुक्ती जाल्या. मंत्रालयांत तांणी महापुरुषांच्या प्रतिमाक अभिवादन केलें. ते पयलीं सकाळीं तांणी प्रभादेवीच्या श्री सिद्धिविनायक मंदिरांत वचून दर्शन घेतलें. दादरच्या चैत्यभूमीचेर वचून भारतीय संविधानाचे शिल्पकार भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हांकां आर्गां ओंपलीं. सुनेत्रा पवार हांचे वांगडा पार्थ पवार तशेंच पक्षाचे हेर पदाधिकारी हजर आशिल्ले. सुनेत्रा पवार हांचे कडेन राज्य उत्पादन शिल्प, खेळां आनी युवा कल्याण तशेंच अल्पसंख्यांक उदरगत ही खातीं दिल्यात. भारत आनी पाकिस्तान हांचे मदलो T20 विश्वचषक क्रिकेट सामनो निमाणो खेळपाचो निर्णय पाकिस्तान क्रिकेट मंडळान घेतला. हाचे पयलीं भारता वांगडा सामनो न खेळपाचो घेतिल्लो निर्णय पाकिस्तान सरकाराच्या अधिकृत परवानगी उपरांत PCBन जाहीर केला. फाटल्या कांय दिसा सावन ह्या विशयाचेर आशिल्लो वाद आतां संपुश्टांत आयला. 15 फेब्रुवारी दिसा कोलंबोत भारत पाकिस्तान हांचे मदलो खेळ थारिल्ल्या वेळापत्रा प्रमाणच जातलो. हाचे पयलीं पाकिस्तान पंगडान सरकाराच्या सल्ल्या प्रमाण भारता आड न खेळपाची भुमिका घेतिल्ली. ICC, पाकिस्तान क्रिकेट मंडळ आनी बांगलादेश क्रिकेट मंडळ हांच्या मदीं जाल्ल्या म्हत्वपूर्ण बसके उपरांत हो निर्णय घोशीत जाला. पळयाचें तापमान. पणजे वेधशाळेन कळीत केला ते प्रमाणाचे चडांत चड तापमान 32.4 अंश सेल्सियस आनी उण्यांत उणें तापमान 19.2 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जाला. आनी आतां खबरो सोंपोवचे आदीं परत एक नदर आयच्या मुखेल खबरांचेर. भारत मॉरिशस देशांमदल्या इश्टागतीक नवे बळगे मेळटले. नवनियुक्त पंतप्रधान नवीन चंद्र रामगुलाम हांचे वांगडा चर्चा केले उपरांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी उक्तायलें मत. लोकसभा आनी राज्यसभा सभाघरांत विरोधकांचो बोवाळ सुरूच. लोकसभेचे 2 फावटी कामकाज जालें तहकूब. उपरांत दोनूय सभाघरांनी अदमासपत्रकाचेर सुरू जाली चर्चा. केंद्र सरकारान मानून घेतिल्लें 2026 ते 27 अदमासपत्रक गोंया खातीर लाभदायक. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी अर्थतज्ञां कडेन भासाभास केल्या उपरांत उक्तायलें मत. 13 ते 17 फेब्रुवारी मजगतीं गोंयांत जावपी कार्निवल महोत्सवाचो कर्टन रेजर जातलो पुरवरे. किंग मोमोची भुमिका करतले सेड्रिक डिकॉस्टा. GTDCच्या पत्रकार परिशदेंत दिली माहिती. आनी भारत आनी पाकिस्ताना मदलो T20 विश्वचषक क्रिकेट सामनो खेळपाचो पाकिस्तान क्रिकेट मंडळान घेतला निर्णय. 15 फेब्रुवारी कोलंबोन जातली लढत. इतल्यान हे खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळुया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.